सगळ्यांक खबर आसा की ही जी कोविड-19ची महामारी आसा पळय ती गोमंतकान सगळ्यांत चड आमच्या वास्कोन फैलाव ताजो जाल्लो आसा। तेन्ना ताजो फैलाव अदीक जावचो न्हय हाजे खातीर आमी काही तत्वां घेवन आमी एक रूपरेषा तयार केल्ली आसा। अंदूचो पयली गोष्ट म्हणजे अंदूचो सप्ताह ज्या तरेन दर वर्सा इतल्या वर्सां आमचो अंदूचो सप्ताह जवळ 122वो सप्ताह आसतलो। दर वर्सा जशी आमी सप्ताह साजरो करतात भायर व्हडली फेरी पडटा ती फेरी सगळ्या गोमंतकान सामकी प्रसिद्ध आसा। ती फेरी अंदू जावची ना आनी ती करची न्हय अशी विनंती आमी कलेक्टराक करचे अशी आमच्या पयली समितीन निर्णय घेतला। परंतु कितें आसा भावीक आनी लोकांची श्रद्धा आशिल्ल्यान देवकार्य जें आसा सप्ताह पुरते तें देवकार्य वेगळ्या प्रकारे जेणे करून थंय गर्दी जावची न्हय, जेणे करून मार्गदर्शक तत्वां जी सरकारान दिल्ली आसा तेजें उल्लंघन जावचें न्हय ही सगळी तत्वां मान्य करून कसो जो सप्ताह करूं शकता ताजे विशींची एक रूपरेषा आमच्या प्रमुख कार्यकारिणी आणि सप्ताह उत्सव समिती ह्या दोगांनी निर्णय घेतला। ताच्या निर्णयान अशें ठरलां की भायर फेरी घालूंक दिवची न्हय। दुसरी गोष्ट म्हणल्यार संपूर्ण परिसर हो 24 तासां खातीर पुलीस आनी कलेक्टराच्या हातान दिवचो जेणे करून गर्दी न जावपाचेर नियंत्रण तांणी सरकारान हाडचें। ह्या वेळाचेर एक व्हडलो निर्णय जाला की मंदिरान जरी मंदिर आमी उगडें केलें जाल्यार मंदिरान भितर प्रवेश हो कोणाक नासतलो आनी कोणाक नासतलो ताजेंय मार्गदर्शक तत्वां आमी ठरयल्या। ज्या दिसा मुख्य कार्यक्रम आसता आमचो जो पयलो सप्ताहाच्या दिसा ज्या दिसा आमी एक श्रीफळ जोशी कुटुंबिया तर्फे दवरून ह्या सप्ताहाची गाराणें घालून एक सुरवात करता। ती सुरवात तशीच जातली जोशी कुटुंबिया ते देवळान भितर आसतले आनी संपूर्ण गांवाच्या वतीन आमच्या सप्ताह उत्सव समितीचे जे जगदीश दुर्भाटकर म्हणून आमचे अध्यक्ष आसात ते अध्यक्ष तांकां भितर प्रवेश आसतलो आनी ते थंय देवा कडेन आमची सेवा थंय रुजू करतले। भजनी मंडळ किंवा काही लोकांक भितर प्रवेश आसचो ना कित्याक मार्गदर्शक तत्वां आमी थंय दवरूं शकतले काय ना हाजो आमचे कडेन अंदाज येना। पूण देवाच्या प्रवेशद्वाराच्या जाग्याचेर जो जागो आसा थंय एक 4 भजनी कलाकार उबे रावन जो पयलो गाराणें जातकूच जो पयलो गजर करतात तो गजर थंय जातलो आनी विठू नामाचो गजर जातकूच ते कलाकार थंयच्यान भायर सरतले। ताच्या फुडले जे 24 तासाचें भजन आसा ती परंपरा आमी चालू दवरतले पूण ह्या वेळाचेर ती ल्हानसो ध्वनीक प्रक्षेपक हो आमी हातून आमच्या देवळान लायतले आनी थंय जे कलाकार भायर जे भजनां थंय सादर करतात तांची भजनां ताजेर रेकॉर्ड करून देवा समोर थंय सादरीकरण करचें पडटलें। पूण अशा संपूर्ण वेळाचेर पुलिसेक विनंती आसतली की कोणेय येवचें न्हय आनी तुमच्या मार्फत हांव एक आव्हान करतां की खंयच्याच भाविकांनी देवदर्शनाक येवचें न्हय। पूण लोक म्हणटले कितें आमी कशें देवदर्शन घेवचें ताच्या खातीर आमचो एक वेवस्था चल्ल्या की आमी ताजें संपूर्ण चित्रीकरण करून हे गाराणेचें किंवा जो काय कितें थंय कितें ल्हान जरी कार्यक्रम जालो जाल्यार ताजें संपूर्ण चित्रीकरण करून हें तुमच्या मोबायला पर्यंत केबल टीव्ही पर्यंत आनी खंयच्याय जे सोशल मिडिया पर्यंत हातूंच्या तुमचे पर्यंत आज पावपाची ही सगळी साधनां आमकां उपलब्ध आसात त्या साधनाचेर हाडपाचो आमी प्रयत्न करतले आनी आमी ते करतलेच अशें आमी ठरयल्लें आसा। समाप्ती मागीर आमची आसा तो दुसरी आसा गोपाळकालो आनी समाप्ती। गोपाळकालो यंदा करचो न्हय आनी गोपाळकाल्याचे ऐवजी गोपाळकाल्याची जी ठरावीक आमची भक्त मंडळी आसा तांणी तो नारळ घेवन ते समुद्राक अर्पण करतात तो कार्यक्रम तांणी तो गाडयेन घालून 2-3 गोपाळांनी बरोबर घेवन वचचे अशें ठरलां आनी ताका सगळ्यांची मान्यता मेळ्ळ्या। मागीर समाप्तीचे गाराणें जातले आनी ताजे पयलींच्यो आरती जातल्यो। पयल्या दिसा जशी सुरवात केल्या तशेंच 4 जाण ताची आरती करून तो समाप्त करतले आनी देवा कडेन थोडोसो आमी दर वर्सा प्रमाणे देवाक प्रसाद दितले पूण त्या प्रसादाचें वांटप जावचें ना कित्याक वांटप म्हणलें की परत गर्दी जावंक शकता। हें वांटप कार्यकारिणीचे जे सभासद आसात त्यांच्या तर्फे कशा तरेन जातले हाजे फुडें आमी सांगतले आनी त्या प्रमाणे लोकांनी तो प्रसाद तांचे कडल्यान तांकां उपलब्ध जातलो हाजी वेवस्था केल्ली आसा पूण त्या दिसा जावपाची शक्यता कमी आसा। मागीर एक प्रश्न आयलो तो वर्गणी गोळा करपाचो। दर वर्सा आमी वर्गणी गोळा करतात। वर्गणी हाजो अर्थ आसता की लोक आपले एक कितें सेवा म्हणून देवा खातीर पयशे दितात। अंदूच्या वर्सा तशें आमी करचें ना कित्याक कोणूय जर वर्गणी गोळा करूंक गेलो जाल्यार ती मार्गदर्शक तत्वां आसा ताजें उल्लंघन जाता म्हणून अशें ठरलां की आमचे जे बँक अकाउंट आसा समितीचे त्या दोन्ही बँक अकाउंट 2-3 कितें आसा त्या अकाउंटांनी वेगवेगळ्या बँकेची आमी नांवां दितले। लोकांनी आपण वचून डायरेक्ट पयशे ते आमच्या वचून वर्गणी म्हणून थंय दिवचे तांकां बँक जी डिपॉझिट स्लीप दिता ती तुमची रिसीट ठरतली हो एक भाग।
मागीर आमचे कडेन सदां पार आसतात. पारवाले जी आमची समिती आसा पळय ते पार यंदा जावचे ना, कित्याक पार तयार केलो की परत गर्दी जाता. म्हणून तांकां सगळ्यांक विनंती करपाची थारलां की खंयचोच पार हाडचो न्हय. पूण ह्या पारवाल्यांची जी सेवा आसा ती एक तळीप घेवन ते देवाचें श्रीफळ आनी तांचे गाराणें घाल्ले तांचे फुलां अशी सगळें घेवन ते देवा कडेन सदां दर वर्सा अर्पण करता. तो भाग तांकां करून दिवचो. 3 वरां पासून दर एका तासाच्या अंतराचेर हे 6 पाराचे प्रतिनिधी 3 प्रतिनिधी देवळान भितर प्रवेश दिलो वतलो. तांच्या खातीर तांकां वळखपत्रां दिली वतली आनी त्या 3 लोकांनी आपल्या पाराची सेवा हाजे कडेन रुजू करची. आनी एक व्हडलोसो आमी ताजेर एक चर्चा करून एक निर्णय घेतला आनी ह्या तुमच्या माध्यमांच्यान हांव आवाहन करतां की खंयच्याय व्हीआयपीनी आनी खंयच्याय सभासदांनी किंवा खंयच्याय मनशांनी आमचेर व्हीआयपीक भितर प्रदेश वेगळो स्वतंत्र असो प्रवेश दिवचो असो दबाव आमचेर हाडचो न्हय. आनी सगळ्या व्हीआयपी मंडळींकूय हांव सगळ्यांक आत्मच्यान विनंती करता तांणी तसो दबाव हाडचो असो आमचेर कसलोच प्रयत्न करचो न्हय. आनी थंय येवपाक सगळ्या लोकां भशेन सगळ्या सामान्य लोकां भशेन आमी जी तुमकां मोबायलाचेर जो चित्रीकरण दितले ताजोच तुमी आस्वाद घेवचो, ताजोच तुमी आनंद घेवचो अशी एक सगळ्यांक नम्रपणे एक विनंती आसा.